समर्पिले भावार्थी जीवित सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली देवा पुताची तूं आवय जाली तुवें तुकाच देवा समर्पिली भावार्थी जीवित सदांच जियेली आम्हा सर्वांक तूं आदर्श जाली नमन नमन तुका रोजां सायलेली आम्हा सौभाग्याची तूं गिराणी भुरगीं आमी तुजी आवय तूं आमची घाल आमचे दीस तुजे काकुळतीचे जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता पातक्याची मोन तो वडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कश्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता पातक्याचें मोन तो मोडता गरिम्याचो हंकार तो मोडता कश्टांनी दुखांनी सांगाता शेता सदांच तो रावता सांबळ दर्याक एकाच उतरान शांत तो करता जणांगी तूं मोरये तुजो पूत कितलो व्हरतो संवसारा जीव दिवच्याक ताणें केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणीक जिवीत लावता
सो नाश करता सलवून करगून उलो मारताना आधार तो जाता मेलेल्या कुडी जीवान भरून अजाप तो करता जणांगी तू मोरी तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्या ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता जणांगी तू मोरये तुझो पूत कितलो वरतो संसारा जीव दिवच्याक ताणे केलो आपणा कालतो जिविताक सुशेग तो दिता कुरपेची जर तो वाळयता ताच्या उतरांनी सासणी जिवीत लावता तुझ्या नावाना मी सांगता मिळ्या संतोष बरी कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समारंभा सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बघिता सौम्या तुझ्या नावाना मी सांगता मिळ्या संतोष बरी कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोणा मी समारंभा सर्गी जेवणा तुझ्या आम्ही बघिता सौम्या जेजू ख्रिस्ता सोडवून दारा उपकारास तुझ्या अर्गां दिता रक्त तुझ्या आमकां नितळ केल्या कुर्साच्या मरणाक जिवीत दिला सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरी कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समारंभा सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बघिता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बऱ्या गोळ्या सुकून गेल्ल्यो शेळयो आमी तुज्यो इंडा तुझ्या आमकां राखून दवर विघ्ना आडवारांतली आमकां निवार सौम्या तुझ्या नावान आमी सांगता मेळ्या संतोष बरी कळसा तुका हसिता तुझे मरण जीवन कोण आमी समारंभा सर्गी जेवणा तुझ्या आमी बघिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन
आमचे पासून मरण पुनर्जिवंत जाला त्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सोबे आसूं. तुमच्या सोबे आसूं. मोगाचेनो ह्या पवित्र एवकरिस्ताच्या बलिदानाक हजर जाल्ल्या तुमकां समेस्तांक हार्दिक स्वागत. आज आमी रोजरमायेक समर्पिल्ल्या निटपळी फिरगजेची देवपर्जा एकूटाम जावन आमच्या फिरगजेचो कुंप्रीचो आयतार संभ्रमतांव. आयच्या ह्या दिसाचो संतोष वांटून घेवंक आनी संभ्रम दर्तो करूंक हांगासर आमचे मदें आसात मोगाचे मनादीक नवीन पिंटो बाब, आमचे DSAच्या गवळीक आयोगाचे डिरेक्टर आनी DSAच्या कोर्टीचे ज्युडिशियल विकार जावन आसात. हांकां ह्या मिसाच्या बलिदानाक हार्दिक स्वागत मागता. कुंप्रीचो आयतर सगळे फिरगज कुटाम एवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती सांगाता मेळोवंक, कुटुंबा स्पिरितान सांगाता वावरूंक आनी भाव बंदोपणान जियोवन आमचो संतोष वांटून घेवंक उलो दिता. एवकरिस्त एक श्रेश्ठ मागणें ते फिरगज कुटुंबाक लागीं हाडटा. फिरगज कुटुंबाच्या सांद्यांक माया मोगान जियोंक आधार दिता आनी फिरगज कुटुंबान सांगातपणान जियोंक कृपा फावो करता. ह्या बागी दिसा पवित्र सभा समेत सरल्या भोवरत्यांचो उगडास करता. आयची देवस्तुती आमकां देवाताई भावार्थ दवरून पुनर्जिवनपणाक योग्य जाल्ली जिणी जियोंक उलो दिता. देवान आमकां रचला आनी ह्या संवसारी पयणार ताचो सांगात आनी आदर तो आमकां बसयता. एवकरिस्तांतल्या जेजूक परगटमान करच्या मारिफात आमच्या भोंवतणीच्या अक्रिस्ती लोकांक आमच्या जिणये देखी मारिफात भावार्थान क्रिस्ताक साक्ष दिवची व्यक्ती जावया. रोजार मायेच्या मजतीन फाटल्या वर्सा आमकां लाभिल्ल्या सर उपकारांक अर्घा दिवया आनी एवकरिस्तांत आशिल्ल्या जेजूची विंसणार आशिर्वादा आमच्या हर एका फिरगजेच्या कुटुंबांचेर वावरांचेर पडोवन दी आनी आमी सर्वांनी एका काळजाची आनी एका मनाची जावन फिरगज कुटाम बांदून हाडूंक गरजासची कृपा ह्या पवित्र एवकरिस्तीक बलिदाना वेळी मागून घेवया. बाबा भयणीनो, मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समयायतें करतना सोम्या जेजूचेर भावार्थ दवरून जियोंक माया मोगान एकवटान एवकरिस्त भेटोवंक आमी जायते पोटी चुकोवन पडलें आसा. आमची पातकां वळखून घेवया आनी नितळ मनान आनी काळजान हें मिसाचें बलिदान आमी भेटोवया. संगत आमी म्हणया, हांव पातकी सरपद वेदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनां चिंतून तोंडां विसरून वायट बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून म्हगे वचनां संखार मुरी सगळ्या देवतांक लोकता आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपद वेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. प्रार्थुया.
अमर देवा आमच्या बापा, दयेन आमची मागणी आयक. मेल्ल्यांतलो जिवंत जाल्ल्या तुज्या पुताचेर आमकां आसा त्या भावार्थाक आयच्या दिसा तूं नवें बळ दिताय. तशेंच आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी आमकांय तूं पुनर्जिवंत करतलोय म्हूण आमकां आसा तो बरवोसो अदीक तीर कर. आमच्या सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. धळ इजाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. धळ बरोवचो सर्वेस्पर ह्या पर्वतर सगळ्या पळजांक एक व्हड जेवण तयार करतलो. ह्या पर्वतर सगळ्या परजूंचेर पडलेलो आसा तो पडदो, सगळ्या राष्ट्रांचेर पांगरलेले आसा ते पांगरून तो काडून उडयतलो. तो सासणाक मरणाचो नाश करतलो. सर्वेस्पर देव हर एका मुखा वयली दुखां पुसून काडतलो. तो आपले परजेचो कळंक आखे पृथ्वी वयलो काडून पयस करतलो, कित्याक सर्वेस्पर उलयला. देवाचें उतर हें. Por mozo osvar tos mozo taro serveis por mozo osvar tos mozo taro serveis por mozo osvar तोस मोसो थारो कोणाक हांवें भियेंक जाय. सर्वीस परूस मोच्या जिविताचो आधार कोणाक हांवें काम पोवंक जाय. सर्वेश पर मोसो सर्वीस पर लागी हांवें मागला आतांय तीच मोची आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वीस परचे गरे हांवें भेटार करूं. सर्वीस परचे सुवादीकपण साखो तुज्या मंदिरांत तुजी कुशी हांवें समजून घे. सर्वेश पर मोसो osvar tos moso taro सर्वेश परा तुका उलो मारता म्हाका आय. म्हजी दया कर म्हाका जाप दी. तुजे सत्रे मुखार हांव येता. तुजे मुखामोळ म्हजे ठाव लिपय नाका. सर्वेश पर मोसो osvar tos moso taro. ह्या जिवितांतच सर्वेस्परची दया माया
हांव बगूंक पावतलो इतले हांव बरवसून आसा सर्वेस्पराची वाट पळेवन राव धैर्य घे दृढ राव आनी सर्वेस्पराची वाट पळेवन राव सर्वेस्पर मोसो साम पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा आपल्या काशा पुताक सयत बाकी दवरिनासता आमा सोमेस तपासत ताका सोण दिल्लो देव आपल्या पुताच्या ह्या देण्या सवें हेर सगळे आमकां दिनासतना कसो रावात देवान विंचलेल्या विरोध फिर्याद हाडतलो कोण ती नितिवंत म्हूण देवच फैसल दिता तर तांकां गुन्यांवकार करूंक कोणाक तांकात क्रिस्त जेजू मेलो जिवन जाला देवाच्या उजव्याक बसला आनी आमचे पसत विनंती करता अशें आसता कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगाथावन वेगळी करतलो कश्ट वा अडचणी धगधवणी काणा जेवणाचो वा नेसनाचो तत्वार आपाय वा तलवार जाल्यारी ह्या सर्वांती जाणें आमचो मोग केला ताचे मारिफात आमी संपूर्ण जैत जोडता कित्याक इतले हांव खंडीत जाणा मरण जावं जिवीत जावं देवदूत जावं सैंभावर्त्यो सक्त्यो वा पदव्यो जावं आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं अंतरळ जावं पाताळ जावं कोणी जावं कितेंय जावं जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या थंय आमकां मेळलेल्या देवाच्या मोगाथावन आमकां वेगळी करूंक शकचें ना देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सदैव तूं बापा स्वर्गा संवसाराच्या धन्य कित्याक सर्गीच्या राजाचे घोट ल्हानांक तुवें उघडल्या सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं जुआंव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या
ते वेळी जेजू लोकां लागीं म्हणालो, हांव सुतो सर्गींत हांव देवोन आयलोलो जिवो उंडो. वो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दिता तो उंडो म्हजेंच मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, आनी आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत, तुमचे थंय जीव आसचो. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा, आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवूय जियेता, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांत हांव देवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या परी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचे उतर ये. वाकणी तुका क्रिस्ता. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. क्रिस्त थंय मोगाच्या भावांनो भयणीनो, आज आमी कोंफ्रीचो आयतार येवकारिस्ताच्या बोळान भावार्थाचे, माया मोगाचे, एकवटाचे फिरगस कुटाम बांदून हाडून क्रिस्ताक साक्ष दिवची मनशां आमी जावंक आयच्या दिसा आमकां उलो आसा. कार्डिनल हेनरी न्यूमन आंग्लिकन पास्टर जावन आसतना कातोलीक पवित्र सभेंतय येवकारिस्तांतय विशेष वडणी ताका सुरू जाली. देखून आंग्लिकन पवित्र सभा सोडून कातोलीक पवित्र सभेक ये जे म्हणली वर्ती आशा ताका भोगली आनी येवकारिस्तापणान सेवी जें म्हणलें वर्तें ताचें सोपान ताच्या इश्टा लागीं तो वांटून घेता. आनी इश्टा लागीं वांटून घेतल्या उपरांत ताचो इश्ट कातोलीक ताका जावंक आडायता आनी अशें म्हणटा, न्यूमन सारकें चिंत, तूं कितें करनासाय पळय, तूं कातोलीक जाताय तर सगळें होगडायतलोय. तूं आतां कितें जोडताय तें तुका कातोलीक पवित्र सभेंत मेळचें ना. आंग्लिकन पवित्र सभेंत ताका जायतो सांबाळ आसलो. आनी ह्या वेळार हेनरी न्यूमन म्हणटा, कातोलीक पवित्र सभेंत आसच्या भोव पवित्र येवकारिस्ताक पळयतना जें कितें हांव जोडटां तें एक चिल्लर, तें कितेंच न्हय. कातोलीक पवित्र सभेंत आसलोलो येवकारिस्त पळयतना जें कितें हांव जोडटां तें सगळें चिल्लर, तें कितेंच न्हय. तर भावांनो भयणीनो, आज 3 संगती नियाळोवंक हांव तुमकां आपोवणें दितां. पयली संगत येवकारिस्त एक मिस्तेर हांवें आनी तुवें फातयेवचो. आमी हर एकली मिसाच्या बलिदाना दाजीर जाता. येवकारिस्त आमी भेटयता आनी ह्या येवकारिस्तांत जेजू कोरोस्सू हाजीर आसा. हांगासर फायनलांत थांतू सोमी ना, ते सोमयाचे रुपणे मात्र. पूण भोव पवित्र येवकारिस्तांत भावांनो भयणो सोमी जेजू निजाकी खोरोस्सू आमचे मदें प्रत्यक्ष जावन हाजीर जाता. आमच्या दोळ्यांक दिसना तरी
भावडटान आमी वळखून घेवचें सत्य. जायते कडेन सोमी आपूण खरोच येवकारिस्तांत आसा, संवसाराच्या अखेर पर्यंत हांव तुमच्या सांगात आसतलो म्हणून सोमयान बसावणी दिल्ली ती आजुनूय सोमी पाळून आसा. देखून कांय थोडे कडेन सोमी आपणाकच येवकारीत आसा म्हणलें परत आनी परत आमचो भावार्थ जिवाळ करच्या खातीर सोमी येवकारिस्तांतलो दिश्टीक पडटा. येत गेल्या त्या वर्सांनी आमच्याच लागशिल्ल्या वेलाकण्णुरांत भोव पवित्र येवकारिस्तांत सोमयाचें रुपणें थंयसर दिसून आयलें आनी आजून लोक थंयसर वेता आनी येवकारिस्तांतय आपणाचो भावार्थ आनीकय थीर करता, सड करता. तर भावांनो भयणीनो, हांगासर आमी भेटोवचो हो येवकारिस्त एक ड्रामा वा नाटक न्ही, बदलाक सोमयाच भेटयलेलें तें बलिदान हांवें आनी तुवें भेटोवचें. आनी सोमी खरोच ह्या येवकारिस्तांत हाजर आसा म्हणून हांवें आनी तुवें निजाकी पातये जाय. आयच्या पयल्या वचपांत बोवा पुरबायन इजाया प्रवादी म्हणालो, सगळ्या परजांक व्हड एक जेवण सोमयान देवान मांडून दवरलां. वा आमकां सगळ्यांक ह्या सर्गींच्या जेवणाक व्हड एक जेवणाक आमकां आपोवणें दिलां. हें सर्गींचें जेवण म्हळ्यार कितें? जें कितें हांगासर आमी भेटयता भावांनो भयणीनो, तें सर्गींच्या जेवणाचें एक फोरटेस्ट, एक निशाणी म्हूण येता आमी. देखून आमी व्हड एक जेवण सर्गींच्या राजांत आमी जेवंक आसतलें तें सोमयान आमकां ताची रूस ह्याच संवसारांत आसतना अणभव करून जियोंक आमकां आपोवणें दिल्लें आसा. देखून आमकां हें भाग अर्येकल्याक फावो जाताना भावांनो भयणीनो, येवकारिस्तांतय आमचो भावार्थ दिसान दीस सडाजे आनी वाडाजे. अलेक्झांड्रिया ड्रिना मारिया दा कोस्ता म्हणली एक सादी लायक तरणाटी स्त्री. 14 वर्सां प्रायर्स ताका पॅरालिसीस जालें, हार मारली. कारण अलेक्झांड्रिना मारिया दा कोस्ता ताजे आवय बापूय नासलेल्या वेळार ताजी हेर दोगां भयणी सांगता तें घरांत आसलें. सोबीत सुंदर चली तरणाटे आनी ते एक जण तरणाटे तिचेर आक्रमण करूंक, बलात्कारान अत्याचार करूंक आयिल्ले. हें समजल्लें अलेक्झांड्रिना आपणाचो जीव रिस्केर आसल्यारी घरा वयर आसल्या माळयेक सट्टा आनी थंय आसलेल्या जणेला तावन सकला उडता. आनी सकला उडिल्लें अलेक्झांड्रिना फाटीचो कोणोंचो तासो कुडके जाता वा तो काम करिना जाता. आनी अशें अलेक्झांड्रिनान कटल्यारच बाबा भयणीनो राववाजें पडलें. आनी निमाणें अलेक्झांड्रिना सुमार 13 वर्सां कितेंच जेवण सेविनासतना वाचलें. 13 वर्सां कुडीचें खाण घेनासतना कशें वाचलें. 13 वर्सां फकत येवकारिस्त सेवन आनी ताचे लागीं आयिल्लेल्या हर एकल्याक तें म्हणटालें, येवकारिस्ता वरवीं हांव जियेतां, येवकारिस्तच म्हजें बोळ, येवकारिस्तच म्हजो बरवसो आनी येवकारिस्तच म्हजो संतोश. देखून ताका पळोवंक आयिल्ल्या हर एका तरणाट्यांक तें म्हणटालें, युवक युवतींक येवकारिस्ताक अपमान करिनाकात, येवकारिस्तांतल्या जेजूचो मोग करा. कार्लो कोतीस तरणाटो आनी एकलो येवकारिस्तांतय चड आनी चड वडणी आसलो. येवकारिस्ता सोमी खरोच हाजीर आसा म्हूण फात येयल्लो आनी येवकारिस्ताची अजापां हेरा तरणाट्यांकय सांगून जायत्यांक येवकारिस्तांतय तरणाट्यांक फाटीं हाडिल्लो. ताका पोरूस सांत म्हूण पासारलें. भावांनो भयणीनो, आज आमी हो पयलो मिस्तेर नियाळटा आसतना आमी उडासान दवरया, येवकारिस्तांतय म्हजो भावार्थ, म्हजो विश्वास कितलो थीर आसा. दुसरें, येवकारिस्तीयेक मिस्तेर आमी संभ्रमचो हातूंत आमी उणें ना. आमी हर एक आयतारा मिसाच्या बलिदानाक बरें नेसान न्हेसोवन आमी उर्बेन मिसाच्या बलिदानाक हाजीर जाता आनी येवकारिस्त हो बडा संतोशान संभ्रमान आमी तो आचरण करता. जें कितें आमी फाती येता तो आमी आचरण करता
आणि ह्या मुखांतर आमची फातयेनी आणि आमचे आचरण एकामेका ताळ पडटा. पूण गरजेचें जी कोण येवकरिस्त फातयेतात आनी येवकरिस्त संभ्रमतात तिसरें भोव गरजेचें. येवकरिस्तेक मिस्तेर हांवें आनी तुवें जियोवचो. आमी हर एकल्यांनी येवकरिस्त जियोवंक आसा, येवकरिस्तीक मनशां जावंक आसात आनी येवकरिस्तीक कुटुंबां आमी हर एकल्यांनी बांदून हाडूंक आसात. आतां येवकरिस्त जियोवचो म्हळ्यार कितें? येवकरिस्त जियोवचो म्हळ्यार भावानो भयणो आमच्या कुटुंबाक आमी वचोया. म्हज्या घरांत जर हांव म्हजी एक जबाबदारी एक बापूय जावन आवय जावन वा पूत वा धूव जावन आमी बऱ्या रितीन करता तर हांव येवकरिस्तीक व्यक्ती जाता. जर म्हज्या घरांत मोग आसा, एकवट आसा, सोडदोड आसा, बोगसाणें आसा, चड उणें जाता आसतना आमी एकामेका आदारसून सुदारसून व्हरता, वडिलांक आमी मान दिता तर हांव आनी तूं कुटुंबांत येवकरिस्तीक जिणी जियेता. जर म्हज्या शेजारा भाऊ भयणी आसात, आमी मोगाण जियेता, चड उणें करतना एकामेका बक्षिता, एकामेका आदार दिता, कुमोग करता जाल्यार आनी हेरांच्या गरजांक आमी पावता जाल्यार हांव आनी तुमी येवकरिस्तीक मनशां जाता, येवकरिस्तीक व्यक्ती जाता, येवकरिस्त हांव आनी तुमी जियेता. जेन्ना मोगाळ भावा भयणीनो म्हज्या जबाबदारेंतय म्हज्या मिसावतय हांव अलक्ष दाखयता, निर्लक्ष करता, गण्य करिनासतना जियेता जाल्यार हांव येवकरिस्ताक मान करता, हांव येवकरिस्त जियेना. जर म्हज्या कुटुंबांत हांव वांटे फांटे करता वा वाड्यांत वांट्या फांट्याक हांव कारण जाता, फिरगजेंत हांव वांटे फांटे करूंक हर प्रयत्न करता जाल्यार हांव येवकरिस्तीक मनीस जायना, येवकरिस्तीक व्यक्ती जायना. बदलाक हांवें भेटोवच्या येवकरिस्ताकच हांव आड वेता. कित्याक येवकरिस्त म्हळ्यार कम्युनियन. देखून आमी भुरग्यांक पयलो कुमगार म्हणटा फर्स्ट होली कम्युनियन, पयलो एकवट. येवकरिस्ता मुखांत एकवट जायचे शिवाय वांटे फांटे न्हय. आनी जेन्ना आमी एकवटा खातीर वावुरता, एकवटा खातीर जियेता आनी एकवटा खातीर आमचो घामपिण वावर करता तर आमी निजाकी भाव भयणो येवकरिस्तीक मनशां जाता. कांय थोडे पोटी कितें जाता गे म्हळ्यार घरांत जावं वाड्यांत जावं फिरगजेंत सत आसल्यारय आमी तटस्थ रावता, न्यूट्रल रावता. म्हाका कित्याक पडोवन गेला, हांव मजेंतल्याक रावता म्हणून तसलें चिंतापी आमचे थंय थोडे पोटी वाळटा आनी सडटा. आनी हाका लागून बघा भाव भयणो न्हय आमच्या पुवी सभेंत वा आमच्या गांवांनी फिरगजेंत बघा भायल्या संवसारांत आमी पळयता जायतीं मनशां सत कळीत आसल्यार न्यूट्रल रावतात, बावूंड सांबाळटात, वगेत रावतात, म्हाका कित्याक पडोवन गेला म्हूण. आनी अशें जातना कितें जाता, आमचे मदें अणीत सडल्या, अन्याय सोडून गेल्यात, कोण पळय पावरफुलात सत्तेवंत बळादिका ते वयरच गेले आनी दुबळे सादे मनीस सतांनी ते जियेल्ले भाव भयणीनो जिवितांत सोलवणूच गेल्ले आमी पळयता. हाकाय आमी कारण जाता. तर आज बाबानो भयणो वो भोव पवित्र येवकरिस्त आमी संभ्रम करतना ह्यो तीन संगती येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी फातयेवचो, येवकरिस्त एक मिस्तेर आमी जियोवचो आनी येवकरिस्त एक मिस्तेर हांवें आनी तुवें येवकरिस्तीक मनशां जावन आमच्या सालत्या जिवितांत आमी संभ्रम करचो. निजाकी अर्था बरीत. बाबानो भयणीनो मारिया म्हणलें एक तरणाटें काजारी चली, दोगा भुरग्यांची आवय, पतीन आनी दोगां भुरगीं. बारी मोगाण आसलीं. पती इल्लें काम करूंक भायर वेतालो आनी ही स्त्री मारिया दोगांय भुरग्यांक घरांत मोगाण सांबाळटाली, जबाबदारी घेताली. सक्कड बरें जावन आसतना तिच्या पतीक कॅन्सर पिडा येता. मारियाक व्हडलें सोपण आसलें. आपणाच्या भुरग्यांचो फुडार तिच्या दोळ्या मुखार आयलो आनी कॅन्सर पिडे नवरो वळवळटाना आनी मुखलें कितें, मुखार भुरग्यांचो फुडार कितें, खंय वचोन आमची जिणी पावत म्हणून ती सगळी कंगाल जाता. तिची सगळीं स्वप्नां फसळटात. बरवसो तिचो ना जाता. आयतर असो दिसतो मिसाकिया म्हणून वडणी तिका आयली. मिसाकिया म्हणली वडणी तिका आयली. ना बरवसो कंगल जावन आसलेले मारिया आयतराच्या मिसाक इगर्जेक मेटां काडटाना आनी याजक उंडो आनी वायन हाती घेवन
वयर उबारतना मारियान दिमी घालून अशें मागलें, देवा म्हजे जिणयेचो कुरीस वोवोसो कसो म्हणलें म्हाका कळीत ना, म्हज्या आदाराक ये. म्हज्या जिणयेचो हो कुरीस कसो वोवोचें म्हणलें म्हाका कळीत ना, म्हज्या आदाराक ये. आनी याजकान वयर उबारलेलो उंडो सकला दवरतना तिच्या कुडींत कितेंगी बोगल्ले बरी तिका जाता. एका रितीचें करंट शॉक जाल्ले बरी एका रितीचो विशेश अणभव तिका जाता. आनी बेजारान कंगल जावन आसलेले मारिया एकच फावटी शांत समाधान तिच्या काळजांत बगता आनी कोणगी म्हजे सांगात आसा म्हणलें बगाप तिका येता. ताच्या उपरांत ती डेली मिसाक आयली. तिचो पती आस्पत्रेंत आसलो. आस्पत्रेक वेताना भायर तिचे बरीच कंगल जावन निराशेन आसलेली जायत्यो स्त्रियो आसल्यो. तांचे दादले आस्पत्रेंत आसतना ता सक्कट स्त्रियांक ती बुजावण दिता, धैर्यान भरता, बरवसो दिता. बाबा भयणो, दीस आयलो, तिचो पती अंतरलो. ती सगळी रडली, पूण ती घाबरली ना. बरवसो तिचो नास जालो ना. बदलाक ती निमाणें अशें म्हणटा, येवकारिस्ताविने हांव रडोन कंगल जावन मरती आसली. जेजून म्हाका बळ दिला आनी तो म्हाका सांबाळटा. तो म्हाका बिलकूल सांडून घालचो ना. येवकारिस्ताविने हांव रडोन मरोन कंगल जावन मरती आसली. जेजून म्हाका बळ दिला आनी तो म्हाका सांबाळटा. ताणें म्हाका सांडून घालूंक ना. बाबानो भयणीनो, आज आमी सरल्या सोमेस्त बाबार्थ्याचो उडास काडटा. कोण ती, कोणा खातीर आमी आज मागता? जी येवकारिस्त सेवन बाबार्थाची जिणी जियोवन आमच्याच कुटुंबांतली मरण पावल्ली, आमच्याच फिरगजेंतली जायतीं भाऊ भयणी आसात. आमी हर एका सांता भक्ताक पवित्र सभेन तो सांतीन म्हणून वलायला आनी आल्तारीचो मान दिला. आनी आमी वर्साच्या मोदेगांत तांकां नमी आयिल्ल्या दिसांनी आमी मान करता आनी तांची मजत आमी मागता. पूण आमच्या कुटुंबांतली, आमच्याच फिरगजेंतली, आमच्याच मोगाची जायतीं बरी जिणी जियेल्लीं भाऊ भयणी आसात न्हय गी. ती सर्गाक वसोवनात गी, खंडीत गेल्यांत. तांचे पासून भाव भयणो कालच्या दिसा सोमेस्त सांता भक्ताची परब आमी आचरण केली. आमची भाऊ भयणी जी सर्गा राजाक वचून पावल्या तांचे पासून कालच्या दिसा देवाक आमी अर्गां दिल्या. तर आज कोणा पासून मागचें? पुलगत्रींत आसलेल्या आत्म्या पासून. ती संपूर्ण रितीन नितळ जावनात. पातकाची कथा इल्ली उरल्यान सर्गाक वेचे तितलें संपूर्ण पवित्रपण तांचे थंय ना. यमकोंडा वेचे तितलें खोटेपणी तांणी करूंक ना. तांणी नितळ जावन सर्गाक वचचें, पूण आपूण जावन ती कितेंच करूंक शकना. तांचो वेळ सोंपला, ती मरण पावल्यान. हांव आनी तुमी आसां तांचे पासून मागोवंक, मिसाची बलिदानां तांचे पासून भेटोवंक, सेमिस्त्रेक वचून तांचे पासून मागोवंक, दिसपडटे आमच्या मागण्यांत सासणाचो विशय मागोवन हर एका बावडत्याचो आत्मो साल्वार जावचे खातीर भोव बरी करणी भाव भयण आमी करन आसां. आनी पुलगतांतल्या सक्कट बावडत्यांक सर्गार व्हरून पावोवची वर्ती करणी आमी करनासतना देव आमचेरी ही बरी करणी करता आसतना आशिर्वाद आनी बेसांवां दिता. तर आज सरली आमची सक्कट बावडती भाव भयणी जी पुलगत्रेंत उरल्यान तांचे पासून ती आज प्रत्येक रितीन मिसाचें बलिदान भेटयत आसतना येवकारिस्तांतल्या सोमयाची कृपा तांचेर आमी मागया. काकुळदार सोमी तांकां सोमेस्तांक पुलगती तावन बाचावी दिवं दी आनी सर्गीचें इनाम तांकां फावो करून दी म्हूण आज प्रत्येक रितीन आमी तांचे पासून ती मागया. आनी दिसान दीस बाबा भयणीनो, आमी येवकारिस्तीक मनशां जावन माया मोगान एकवटान सुदारसून आदारसून एकामेकाच्या गरजांक पावोवन वांटे फांटे करिनासतना एकवटान माया मोगान घरांत वाड्यांत तशें फिरगजेंत जियोवन येवकारिस्ताक खरो मान आमी दिवया आनी त्या सोमयातय आमी सदांच एकवटान जियेवया. जेन्ना सोमयातय आमी एकवटान जियेता, सोमी आमचे थंय एकवटान जियेता. सोमी आमचे थंय आनी आमी ताचे थंय.
आनी आयच्या दुसऱ्या वाचपान सांपावलून सांगले बरी जेन्ना असल्या जिवितांत आमी जिवन आसा तर सोमयाच्या मोगातावन म्हाका आनी तुका वेगळें करूंक कोणाय वरवीं साथ दिना. खंयच्याय रितीन म्हाका आनी तुका सोमयाच्या मोगातावन मेकळें करूंक अलग करूंक वांटे फाटें करूंक खंयच्याय सत्तेक फावर ना म्हणून सांपावलो धैर्यान भावार्थान आनी बरवशान आमकां धैर्य दिता. तर सोमयाच्या मोगान दिसान दीस भरच्याक येवकारिस्तांतल्या सोमयाचें बोळ आमी प्रत्येक रितीन मागया. उबी रावया. आपोस्तलांचे सत्मंता आमी सांगता म्हणया. सत्मंतां देवाक सरपदवेदारा बापा सर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्या जो पवित्र आत्म्यावर बी गर्भेत संभवलो अंकुआर मरयेतावन जल्मलो पण सुपले ताका ताणें कश्ट मारून ताका कुर्सार जोडलो. तो मेलो आनी ताका निके पिलो. तो मेल्ल्या मदें देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो. सर्गार सोडलो. सरपदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मंता पवित्र आत्म्या कथोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकता पातकांचे मोक्षाणे कुडीचे जिवन पोर सासणाचे जिवीत. आमेन. देव आमचो मोगाळ बाप ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता मुखांत्र येवकारिस्त आमकां हर एकल्याक तो फावो करता. तर ताका आमी अर्गां दिता आसतना आमी हर एकल्यांनी बावडतान बरवशान येवकारिस्तीक व्यक्ती जावंक करपा आतां आमी मागया. सर्गींच्या बापा तुझ्या पुतान स्थापीत केल्ल्या पवित्र सभेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल. आमचा पापा साहेब सर धर्माध्यक्ष आनी याजक आपल्या फर्जेक भवार्थांत आनी मोगान चलोवन वरची जबाबदारी पाळून सर लोकांक भवार्थान सांबाळूंक कृपा दी म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राजकीय आणि सामाजिक मुखेल्यांक तुजे कृपेन सांबाळ. निराशेन कश्टान गरजेंत आसल्यांचे आनी दुबल्या धाकट्याचे उदरगते खातीर वावरूंक आनी कुमोग करूंक तांचे ते उदर कालीस आनी बरें म्हूण रस म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगेजीच्या हर एक संध्यान पयलो गरज समजून त्या गरजांक आदार दिवन सुरविल्ले पवित्र सभे बरी एकवट असो समुदाय बांदून हाडूंक मोत उजवाडाय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या घरांनी आनी आसपात्र्यांनी वेगवेगळ्या पिढेनी कश्टूंच्या आमच्या भाव भयणीक तूं सांगात दी. तुजी खुशी तर सर आमच्या उतरपळाच्या भावा भयणीक जिणेच्या हर एका वेळार शांती आनी सुशेग लागय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भिरगजीच्या भुरग्यांनी आनी युवजनांनी बावर्थाची समजणी सारके रितीन स्विकार करून सदांच तुका मानवून जिवंक तशेंच तांच्या फुडारात येवशी मेटा तेंकता आसतना तुजे कुशेक काल्तिमान घाल जिवंक आदार दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एमकरिस्ताच्या आमेचा पवारी हजर जालेल्या आमी सोमेस्ताने एमकरिस्तांतल्या जेजूक प्रकटमान करता आसतना तुज्या पुताची खरी वळख संवसाराच्या हर एक जाग्याक पावशे करूंक उदार मनान वावरिशे कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची कास्की देसावां भक्तीपणी भेटोवया. कुटुंबांत वाड्यांत फिरगजेंत देवाधीन जाल्लीं आमची भाव भयणी आसात. सबार जाणां मरण पाविल्लीं आसात. मागोवंक कोण निनात तांचोय उडास काडया. पदकाची कथा उरल्यान जाल्यार देव तांकां माफी दिवं.
काकुळतो तांचे थंय दाखोव आनी सर्गींचीं दारां तांकां उगडो म्हूण माणक्या. एकवटाक आड वेता तें चिंतप आमच्या मोतींत आसा तर तें खाण उडोवंक माया मोगान आदारसून सुदारसून जियोवचें बरें मोण आमकां दी देवा म्हूण आमी मागया. भोव मोगाळा बापा, तुजे समोर उबारली ही मागणी आनी हेर जायत्यो गरजो मावूनपणी आमी तुका अर्पीत. हांव दयेन त्यो स्विकार कर. ह्या सगळ्या फिरगस कुटुंबाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. मोगान एकामेक आदारसून सुदारसून भोगसून जियोवंक बावडताचें बरवशाचें फिरगस कुटाम जावन रुपीत करूंक आनी एवकरिस्ता बवारी तुका आराधन करतना ह्या आमच्या सक्कड बावडत्या थंय तूं उदार जा. तांची मागणी आयक, तांच्या गरजांक तूं पाव. कुटुंबाच्या बऱ्यापणा खातीर परगांवांत वावर करतल्यांक तुजें प्रत्येक आशिर्वादां बेसावां दी. फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावर पेटोवच्या, सेवा दिवच्या, दान दिवच्या हर एकल्याक तुजी प्रत्येक बेसावांनी प्रतिफळ दी. आमकां सगळ्यांक बरी भलायकी दी, मतीचें समाधान दी. काम करता आसतना आमच्या हातापांयांकी बोळ लाभय. ह्या भुरग्यांक आनी युवा जाणांक शिकपांत तांचो फुडार आनी सांगातच आत्मीक संगतींनी सुटसुडीत कर. हे आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. तुका हाडूनया उडो आनी वायन बापा सर्गीच्या पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या अर्पुच्या तुका हाडूनया उडो आनी सर्गीच्या स्वीकार कर पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या Samona Undita Mona Amsilar Gordama Sufalgar Mon Mata Satuka Hadunaya Undo Ani Wain Papa Serisia स्वीकार कर पवित्रत्म्याक धाडून बदलून दी मास रक्तान क्रिस्ताच्या Zamlia Mauda Ekutan Sieta Dumiadam Piasada Adadim Ukolta Arpusyatuka Hadunaya Udo Ani
तुका हाडून आयल्या उंडो आनी वायट बापा सर्गेच्या स्वीकार कर पवित्र धाडून बदलून दी मास्रतान क्रिस्ताच्या म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या नकळमेक आमचे आगे पवित्र सभेच्या दावा सर्वस्फोट मानून घेव. भोव कणवळ्या बापा, आमचे पासो जेजू खुर्सार मेलो आनी पुनर्जीवन जालो. हे आपले अगणित मोगाचें समर्पण तो आतां ह्या वेदीचेर नव्यान करता. तातूंत आमी तुका भक्तीन एकवटतांव आनी आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक ताच्या वैभवान दयेन घे म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदवेदारांनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकां भागी पुनर्जिवीताचो बरवोसो उदेलो. मरण कोणाक सुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी आमर जिविताची बसावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या बावडत्यांचें जिवीत सरणा तें बदलता. हें संवसारांतलें बिडार मोडून वेता आनी सर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गीच्या सर्व दळबारां सांगाती तुजे महिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गांनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजें तावण जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सोमया वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदेन ती तावण आसता ते पर्यंत तुका एक निर्मळ बेठवणी करच्याक एक खाशा परजा तूं जमयता साई. देखून बापा, खालतेपणी आमी हें मागणें करता तुका बेठोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समारंभतांव. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो
तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जात आसतना खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवो आसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खाल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पथकांचें बक्षाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें बरवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भवार्ता सोगुट परगटुया. उत्साहानी पुनर्जीवनपणावरवीं तुवें आमकां सोडल्याय सोमिया. सोडवंदारा आमची सोडवण करचे क्रिस्ताचे जय. बापा, आमचे सोडवणे पसो तुज्या पुतान सोंसलेल्या कश्टां मरनासो, ताज्या आनंदभरीतपणा जिवानपणासो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगाळ जोडल्या तेच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचे तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भर. आनी जेजू सोबें हे कूड आनी अकत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासणीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव बगेवंत अंकार मरयेच्या बगेवंत जुजेच्या तुज्या बगेवंत धर्मतांच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फोव कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा लियो आमच्या भगेन बापाच्या आनी पिटर पौल आमच्या गवळी बापाच्या सांगता पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मणयाऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुजे पवित्र सभे भवार्थांत आनी प्रितीमोगान तीर कर. तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय. ह्या संवसारांत तुवें आपोवन वेलाय त्या आमच्या भावा भयणींचो आज आमी उडास करता. तांची काकुळट कर. पवित्र स्नान वरवीं जेजू बराबर ती मेली. मेल्ल्यांच्यो विनाशी कुडी जेजून पुना जिवंत आनी आपले कुडी सारक्यो वैभवी करच्या वेळार ताचे बराबर तोय पुनर्जिवंत जावं. तशेंच हेरां आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगातींत ह्या संवसारांत तरलेल्या समेस्तां मैपासान तुज्या रासांत घे. थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासनाक दादोशी जातले म्हूण आमकां भरवोसो आसा. तेन्ना आमची सगळीं दुखां तूं पुसून काडटलोय, कित्याक आमी तुका आमच्या देवाक रूप रूप पळयतल्या, सासनाक तुजी सारकी जातल्या आनी निरंतरी तुका वाखणतल्या. क्रिस्ता, आमच्या सोमिया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडवंदाराची आज्ञा मनान दवरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावुया.
बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां तुझी खोशी सर्गार जाता तशी संवसारांत आमचो दीस फोटोग्राफ आज आमकां आनी आमी आमचेर चुकलेल्या शिकता तशे आमची पातकां आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिवनाका ओर वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवो शाणत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर वाकांतांतली वाटाय पदवी आनी महिमा तुझी सस्नाच्या सस्ना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना सोमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं तुमच्या सोवे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत देवाची शेळिये संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यांक ती सर्व सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फवळना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली
सोम्या भुकेन आमी आयल्या तुझे काणी आमकां मुंडो सर्गीचो दिसोम्या आमकां आयच्या दिसा यात्रिकांनी सजावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी सजावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता सोमेस्तर्म्या दितो विशेव आमकां कश्टून सलवन गेल्या वास्ता लाभय शांती आता यात्रिकांनी सजावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता यात्रिकांनी सजावन आसा बसल्या गांवांत पयान करता तुझ्या आदारार पातयता तुझी ससाय मागता सर्वेस्पर आमच्या दयाळ बापा, जेजूच्या मरणा आणि पुनर्जीवनपणाचो संस्कार आमी आतां संभ्रमला, ताचे वरवीं आमच्या मेल्ल्या बाबा भयणींक सासणाचो उजवाड आनी शांती भोगूंक
तुझ्या गोपांत घे म्हूण आमी मागताव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. एक घडी बसात. कळवण्यो सकड पुरुशांवातावन फाटी आयिल्ल्या उपरांत करतल्या गरजेच्यो थोड्यो कळवण्यो. आतां थोडो वेळ येवकरिस्तंतल्या जेजूक आराधन उपरांत येवकरिस्तंतल्या जेजूक आमी पुरुशांवार उरतल्या. पयलें कुरीस उपरांत तुरी पोलो वात, त्यानंतर बेणकार, ताच्या उपरांत आल्तार भुरगीं, ताच्या उपरांत वडां पुरुशांवार वेतात. उपरांत गायनाचे वेहिकल, त्यानंतर इल्लोसो लोक उपरांत येवकरिस्तीक पुरुशा येवकरिस्तीक आसले वाहन पुरुशांवार वेता. मगाळ भाव भयणो येवकरिस्तीक पुरुशां जावन आसा. देखून करतिल्यो थंयसर वांटतेले भायर करतिल्यो आसात कंथारांच्यो. कंथारां म्हणून आमी वेचे. दय करून भुजांचेर हात घालून उलोवन वेचें सारकें दिसना. गेले ते फावटी मुरयेच्या वेळार हांवें पळयलां भुजांचेर हात घालून उलोवन वेचें पिकनिकाक गेल्ल्या बरी. पिकनीक न्हय, जेजू सांगता आमी पयन करचें जावन आसा. आमच्या आक्रिस्ती भाव भयणीक परगट आमच्या येवकरिस्ताक जेजूक मान करचें हें भोव वर्ती रिवाज जावन आसा. भक्ती पळोवन आमी सांबाळया. आमकां जायना तर आनी एकल्याक उपाद्र करचें नाका. आमी मौनपणी या. आमकां ताळो ना जाल्यार देखून आनी एकल्या सांगाता मेळोवन आमी उपाद्र करचें नाका. जेजूक मान करया. देखून ह्या वेळार येवकरिस्तंतलो जेजू आमची दुकां पुसता, आमची कंत बेजाराय पयस करता. हें गायन ह्या वेळार आमी करता आसतना आराधनाक तयार आमी करता. म्युजिशियन खंय गेला? हांगासर पयलें आराधन आसा येवकरिस्ताचें. सांगात ताका पेया. स्वादीक सक्रामेंता कलत्या ह्या बिडारा म्हळ्यार गितां मारिफात येवकरिस्तान जेजूक आमी मान करया, दिवी घालया, येवकरिस्तीक जेजू आराधन करया. स्वादी सक्रामेंता कलत्या ह्या बिडारा रावला येनसनारा बापा चाकुवारा समेस उबांताळे काळसा आमची बेटयता गायना स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता आमकां बासा रावला तुझे देव सौकासाय आमची दुकां पोसताय तुझे सरशीर दावोन येता आमची कर्मेसा राय संता स्वादी सक्रामेंता स्वादी सक्रामेंता स्वादी
sacramenta hatus amso vishe wada lamot lozi ratai tu amso म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा ह्या भोवपवित्र सक्रामेंतांत कोरोसू अजिरासच्या तूं म्हजीं दुखां पुसताय तूं म्हाका आदार दिताय तूं म्हजी खंत बेजाराय पयस करताय तूं म्हाका आशिर्वाद दिताय म्हजे सांगाता रावताय म्हजी जतन घेताय म्हज्या सुमिया म्हज्या देवा म्हज्या जिवा म्हज्या सर्वस्वा तूं ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांक खरोच हाजीर आसाय म्हूण हांव तीरपात येता म्हजे सांगाता सदांच रावचे खातीर म्हाका जीव दिवचे खातीर म्हाका भलायकी दिवचे खातीर म्हाका बाचावी दिवचे खातीर म्हाका संतोष लाभोवचे खातीर तूं हर एका वेळा ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांत म्हाका बेडताय म्हाका आशिर्वादीत करताय म्हाका बेसावाणी भरताय तुका हांव काळजांत तावन अर्गां दितां अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू होगळाप तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू महिमा तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू आराधन तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू स्तुति तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू मान तुका सुमिया जेजू हर्षितां तुका सुमिया जेजू हर्षितां तुका सुमिया हर्षितां तुका सुमिया जेजू हर्षितां तुका सुमिया जेजू नावडतां तुका सुमिया जेजू नावडतां तुका सुमिया जेजू नावडतां तुका सुमिया जेजू नावडतां तुका सुमिया जेजू दिनवासतां तुका सुमिया जेजू दिनवासतां तुका सुमिया जेजू दिनवासतां तुका सुमिया जेजू दिनवासतां तुका सुमिया वाखणतां तुका सुमिया जेजू वाखणतां तुका सुमिया वाखणतां तुका सुमिया जेजू वाखणतां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया अर्गां तुका सुमिया जेजू अर्गां तुका सुमिया जेजू उबी रावया हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू सगळ्या म्हज्या काळजान हें गीत आमी गायता आसतना सोमियान आमच्या जिवितांत केल्ल्या सरूपकारां खातीर आशिर्वादां खातीर बेसावां खातीर आमची काळजां ताचे थंय उबारया आनी सांगता आमी गावया जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू म्हज्या काळजां हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू हांव अर्गां दितां जेजू काळजां होगळाप दितां हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू हांव होगळाप दितां जेजू म्हज्या काळजां हांव होगळाप
दितां जेजू हांव होगळाक दितां जेजू हांव होगळाक दितां जेजू काळजा स्तुती करता हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू म्हज्या काळजा हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू हांव स्तुती करता जेजू काळजा भावा भयणीनो येवकारिस्तांतलो जेजू आज म्हाका आनी तुका विचारता हर एकल्याचें नांव काण तूं म्हजो मोग करताय गे तूं म्हजो मोग करताय गे म्हजी आनी तुजी जाप कितें हांव तुजे संगत आसा तुका राखता सांबाळटा बेसांव दिला आशिर्वाद दिला विघ्नांतली अणभरांतली आकांतलींतली पिडे शिड्यांतलें कश्टांतलें हांवें तुका निवारलां तुवें मागलें हांवें दिलां आज तसो मी विचारता तूं म्हजो मोग करताय गे सिमा पेद्रो म्हणालो वय सोमिया हांव तुजो मोग करता संपूर्ण रितीन मोग करताय गे अर्द्या कुऱ्या मनोभावान आमची काळजां म्हणा परत उबारया तुजो हांव मोग करता आतां आनी सदां तुज्या पांयांतळी रावतलो हें गीत आमी गायता आसतना जेजूचो मोग सदांनीत करूंक आनी तोज्याच घडयांनी आमी मेठां काडून येत्त सोम्या स्वामी मोग करता म्हणून भायर अक्रिस्तांव भाव भयणी मोगाय वो आमचो स्वामी वो आमचो देव वो आमकां राखता आनी सांबाळटा म्हणून आमी बरगट रितीन मान करून एक वर्ती भावार्थाची मिशनरी जावंक वेता म्हणलें उडासान दवरया सोम्या लागीं आमी परत काळजांतान उलोवन गावया तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता तुजो हांव मोग करता जेजू हांव मोग करता सदा तुज्या पांयांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोडा तुज्या पांयांतळा रावतलो तुजे वाटेन हांव चलतलो तुजे संगी हांव गायतलो हांव पाटी सरसोडा Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Daikan besat. विगार बापान सांगले परी आता आमी भुरग्यांनी फुडें वेचे पुरुषावाक मेळचे आनी उपरांत युवा जनांनी तशें वडांनी निमाणे आल्तार भुरगे वेतले दयकर मुखारशी
दैकन वडा मुखार वसात फाटल्यान भायर वचून साल 2 साल करात बेगीनच थंय कंतार भायर गायन मंडळी थंयसर गायता पयलें कंतार कडतिल्यांतलें सुरवात करची.
Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudundara Sacramentantam karakcha Namo namo Jesu Krista Sergin sudev tu amka melong kraulai Devpun lipung tuwe undiache rup ketlai Undia vainarin tu amche kan jata Amcha mogan bhorun tukas tu समर्पिता नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंडियारु पाली पोनास्चा नमो नमो सोल्वोंडारा sacramentantam karakcha जीची सुख दुख तुका सांगूंक आयल्या तुझी थांब घुसवून आशेऊन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुझे कृपेचे देण्या भांडार घेऊन ये नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंडियारु पाली पोनास्चा नमो नमो सोल्वोंडारा sacramentantam karakcha लागी सरताव सोम्या साताव तुझी गोडसाण तुझे संगी रावून विसरताव जिणे कोडसाण संतोष जाताव आमी घेऊन तुझे दर्शन साक्षी तुका आमी तुझ्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंडियारु पार्ली पोनास्चा नमो नमो सोडवंदरा sacramentantam karakcha नमो नमो जेसु ख्रिस्ता उंडियारु पाली
स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाडली पिसाय व्हड आधारली पाटींग म्हाका आपय घायात तुज्या लिपय नाणोन पवित्रता दवर सदा मनशाचो मोग केलो मरणा पर्यंत आमची तुकाण जालोय उंड्या रूपान पातक पक्षिले मीठ मिरवोन सासणीक जिवीत दिले पुनर्जीवन कोणान युकरिस्तांतल्या जेजू सोया सासनिक जीवित दिवसो तुका खाता तो मरण पावसोला ती आमकां सोम्या कुंडो जीवित आसो तुजे बागार सोम्या आमी जियेना येवकारिस्तांतल्या जेजू सोम्या तुका नमन करता वंदना
Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudundara Sacramentantam karakcha Namo namo Jesu Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudundara Sacramentantam karakcha Sergin sudev tum amka melunk raulai Bhipun lipun tume undiache रूप घेतलाय उंड्या वायनारीन तू आमचे खाण जाता आमच्या मोगान भरून तुकाच तू समर्पिता Namo namo Jesu Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudundara Sacramentantam karakcha जिणेची सुख दुःख तुका सांगूंक आयल्या तुजे थावन घुसवून आशेन हांगा रावल्या ये जेजू ये आमकां मेळूंक तूं ये तुजे कृपेचे देण्या भांडार घेवन ये Namo namo Jesu Krista Undiaru parli punascha Namo namo sudundara Sacramentantam karakcha लागीं सरतांव सोम्या सातांव तुजी गोडसाण तुजे संगी रावन विसरतांव जिणे कोडसाण संतोष जातांव आमी घेवन तुजें दर्शन साक्षी तुका आमी तुज्या पवित्र स्पर्शान नमो नमो जेजू क्रिस्ता उंड्यारू पार्ली पोनाच्या नमो नमो सोडवंदरा साक्रामेंतांताम काराच्या Namo namo Jesu Krista Undiaru parli punascha
Jesus स्वादीक मोगा सांडलो हांवें तुका कोंडा वाडली पिसाय व्हड आधारली पाटी म्हाका आपय घायांत तुज्या लिपय नाणोन पवित्रतान दवर सदा ಪರಮ ರೊಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇಳಿದು ಬಂದ ಏಕೈಕ ದೇವ ಕುಮಾರ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಮಸ್ತ ಈ ನೆರೆಯ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೊರಕಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವೆವು. ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರಿನ ಧರ್ಮಕ್ಷೇತ್ರದ ವಂದನೀಯ ಫಾದರ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೋ ಇವರು ಈ ವೇಳೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವರು. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ, ದುಃಖ, ಬೇಸರ, ಚಿಂತೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪಾದದಡಿಗಿಡುವ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ, ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೆಳೆ, ಉತ್ತಮ ಮಳೆ ನಮಗೆ ದೊರಕಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ವ ಜನರನ್ನು ಆಶೀರ್ವಾದ, ಆರೈಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ದೊರೆಯಲು ನಾವು ಅಣಿಯಾಗೋಣ. ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಸನ್ನತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ನಾವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತು ಕುಟುಂಬದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ತನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಮುಡಿಪಾಗಿಡಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ನೀವು ಹರಸಿರಿ. ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸತ್ಫಲಗೊಳಿಸಿರಿ. ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಹರಸಿರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿರಿ. ನಾವು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದೆಡೆಗೆ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮೀಯರನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ ಎಂದು ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿರಿ. ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿರಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿ ಒಬ್ಬರನ್ನೊಬ್ಬರು ಪ್ರೀತಿಸಲು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಾಳಲು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀವಿಸಲು ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ನೀವು ಅರಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಯಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ಅವರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿರಿ. ಅವರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಇಡುವಾಗ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಲಿ. ಹಾಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರೇ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದವರನ್ನು ನೀವು ಅರಸಿರಿ ಎಂದು ನಾವು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ಇದು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಡೆದಂತಹ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡುತ್ತೇನೆ. ಇದೇ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನ ಬೆಳಕನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಪ್ರತಿಮೆಯನ್ನು ನಾವು ಕಾಣನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಇತರ ಧರ್ಮದವರೂ ಬಂದು ಈ ಒಂದು ದಿವ್ಯ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಹರಸರು ಜಾತಿ ಭೇದ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಅವರಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಧರ್ಮದ ಸದಸ್ಯರುಗಳನ್ನು ಅವರು ಸದಾ ಹರಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸುವ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳು ನಡೆಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಹರಸಲಿ. ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮದವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ನೀಡುವ ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸದಾ ಹರಸಲ್ಪಡಲಿ. ಈ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಸಮಾಧಾನ ಸದಾ ನೀಡಲಿ ಎಂದು ಪ್ರಭುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇನ್.
ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆದ್ದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಮಗೆ ಐದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದ ರೆವರೆಂಡ್ ಫಾದರ್ ನವೀನ್ ಪಿಂಟೋರವರು ಇಂದಿನ ಈ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾರದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ಬರುವ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಡ್ಪಳ್ಳಿ ಚರ್ಚಿನ ರೋಸರಮ್ಮನವರ ರೇಸರ್ ಮಾತೆಯ ಚರ್ಚಿನ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬ. ಈ ವಾರ್ಷಿಕ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ವೇಳೆ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರುತ್ತೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಇರಲಿ. ನಾವು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ, ನೀವು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಪರಮ ಪ್ರಸಾದದ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಾವು ನಮ್ಮ ರೋಸಾರ್ ಅಮ್ಮನವರ ದೇವಾಲಯದ ಬದಿಗೆ ನಾವು ಸಾರುತ್ತೇವೆ.
क्रुशाचो मोग केलो मरणापर्यंत आमची तुमकां जालोय उंड्या रुपान पातक बक्षिले मीठ मिरवून सासणीक जिवीत दिलें पुनर्जीवन कोणाक युकरिस्तांतल्या जेजू सोव्या सासणीक जिवीत दिवसो तुका खाता तो मरण पावसो ना ती आमकां सोम्या कुंडो जिवीत आसो तुजे बागार सोम्या आमी जियेना येवकारिस्तांतल्या जेजू सोम्या तुका नमन करता वंदिता
ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಕಾನೂನನ್ನು ಕಾಪಾಡಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಆರಕ್ಷಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತ ದೇವರು ಇವರೆಲ್ಲರನ್ನು ಹರಸರಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲಿ ಎಂದು ಬೇಡೋಣ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸುವಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಹಾಡುವ ಯೇಸುವೇ ನಿನ್ನ ಉನ್ನತನ ಪ್ರೇಮ ಎಂಥ ಮಹೋತ್ಸವವು, ಅದು ಪಾಪಿಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ನೀಡಿದ ಪ್ರೇಮ ಮಹೋತ್ಸವವು ಎಂದು ಪೂಜಿಸೋಣ. ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಓ ನನ್ನ ಯೇಸುವೇ, ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಜೀವಿಸಲು ನನ್ನಾತ್ಮವು ಹರ್ಷಿಸಿದೆ, ಆನಂದದಿ ನಲಿಯುತ್ತಿದೆ. ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ನಿನ್ನ ಆ ದಿವ್ಯ ಸ್ನೇಹವ ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸುವೆ, ಪರಮ ಪವಿತ್ರನೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ
ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಬಲಿ ಪೂಜೆ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ನೆಲೆಯಾಗುವರು. ನನಗಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗುವರು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ಯೇಸುವೇ ಪ್ರಭುವೇ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ದೇಗುಲದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ನೀ ನೆಲೆಸು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಲು, ನಿನ್ನ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಾ ಸಾಗಲು. ಪ್ರೀತಿಯು ಸಂಸ್ಕಾರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡುವ ಪಾವನ ಬಲಿಯು. ಹೃದಯದ ಕಂಗಳ ತೆರೆದು ನಾ ನಿಂತಿಹೆ, ಕಾದಿದೆ ಓ ನನ್ನ ಪ್ರಭುವೇ. ನನ್ನಯ ಪಾಪವನ್ನೆಲ್ಲ ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಭು ಯೇಸು ದೇವಾ, ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ ಕರದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಾಗ ನಿರ್ಮಲವಾಗಿಸು ನನ್ನಾತ್ಮವ. ಪರಮ ಪ್ರಸಾದವಾಗಿ करदल्ली हिडिदागा निर्मल मोग करता म्हणून आम्ही सांगले त्यास जेजूक आम्ही अर्सिले त्यास जेजूक आम्ही वर्णिले त्यास जेजूची महत्कार्या आम्ही वर्सून सांगली त्यास जेजूक ह्या वेळार आम्ही हरगां दिवया होगळाप दिवया मुझ्या देवा तूं सर बरो मिळ गीत गायन करूया मुझ्या देवा तूं सर बरो रसना मोसो धनी खरो सगळ्या काळसा मोग तुझो हांवें बी घालात सदा कोरो फावो मोग देवा तुझ्या लागता काळीस मोग मोसो केला म्हाका रसलो म्हाका पोसलो हरी मोसो अपराध सोसलो ये धोळ राखलो
तुझ्या लागता काळीस मोजे तुका दिता. बाबा बहिणीनो, सोमयाक आमचे समर्पण आमी आतां करया. सगळे फिरगस कुटाम जेजूच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. फिरगजेच्या विगाराक समाधान, शांती आनी ह्या फिरगजेन आत्मीक वावर उर्बेन करूंक पवित्र आत्म्याचें बळ सोमयाची कृपा तांकां दी सोमया म्हूण मागया. समर्पण दिवया आमच्या फिरगज गवळीक परिशद, फिरगज आर्थीक परिशद, विविध संघटना मुखांत्र फिरगजेंत गवळीक वावर जावंक सहकार दितात. ह्या सक्कड आमच्या बाबा भयणीक सोमया आशिर्वाद दी म्हूण आमी समर्पीत करया. समर्पिया आमच्या एकल्याचें कुटाम, कुटुंबाच्या वडिलाक, बापायक, आवयक प्रत्येक रितीन जेजूच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. कुटुंबान मलगडी आसात, जेजूच्या पांयांतळी भेटोवया. सोमयाचो आशिर्वाद आमच्या कुटुंबांनी सदांच रास करून दी म्हूण मागया. आमचो बाबार्थ घरांत दिसान दीस सोडून दी म्हूण मागया. समर्पिया आमच्या कुटुंबांतल्या युवा जनांक बरो फुडार तांकां मेळोवंक, बरें काम तांकां लाभोवंक, जीं शिकपार आसात बरें करून शिकप जोडूंक, सोमयाच्या वाटेन सोमकोवंक, जीं सैरीकेच्या सोदनेर आसात तांकां बरी सैरीक लाभोवंक, जीं लग्ना बांदांत एकवटल्यान भुरग्याच्या देण्या पासत मागतात तांकां भुरग्याचें देणें लाभोवंक सोमयाच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. आमच्या कुटुंबांतल्या वायट वाटेक गेल्ल्या आमी सांगल्या आयकणांतल्या भुरग्यांक जेजूच्या पांयांतळी आमी भेटोवया. कुटुंबांतल्या नेणतुल्या भुरग्यांक प्रत्येक सोमयाचो आशिर्वाद मागया. घरांत नास समाधान, आकांत, भिरांत, कावजी आनी पिडा शिडा सोमयाच्या पांयांतळी समर्पिया. समर्पिया आमच्या फिरगजेंतल्या देव आपोवण्या खातीर थोडी येदोळसो देवाच्या ताळ्याक पाळो दिवन विविध शेतांनी धार्मीक मेळांत वावर करन आसात, सेवा दिवन आसात. ह्या सक्कड आमच्या धार्मीक भयण्यांक ह्या जगाक सोमयाच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. जीं तरबेतेच्या अंतर आसात तांकांय सोमया राख सांबाळ म्हूण मागया. समर्पण दिवया आमकां समी तकले तावन पांया पर्यंत आमची कूड, आमचो आत्मो, आमची सगळी जिणी, आमचें काळीज, आमची चिंतना, आमची स्वप्नां, आमची योजना, आमची आशा, आमची सोलवणी, आमचो संतोष जेजूच्या पांयांतळी आमी अर्पिया. समर्पिया सोमयाक आमच्या समर्पिया. ह्या भोव पवित्र घडये बाबा भयणीनो, ह्या क्रेच्या घडये कितें तुमकां मागोवंक आसा. म्हजे सरशीन आयिल्ल्यांक हांव केदींच पयस करीसो ना म्हूण सोमयान बसयलां. तुमची नदर ताचेर लाया तेन्ना तुमचे मुखां मळपर जळटले. आमची नदर भोव पवित्र येवकरिस्तांत आसल्या सोमयाचेर आमी घालया आनी ताच्या लागीं आमचेच खातीर कृपा मागया. सक्कड आमची आशा
आमची मागणी सोम्याक आमी अर्पिया आनी गावया आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तूं दितू म्हाका. आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. परत गावया आयक म्हजे मागणे सोम्या देवा उदार काळीज तूं दी म्हाका आयच्या दिसा. येद्या व्हडा साक्रामेंता साश्टांग नमन करुया. पूर्विरात्या रूपा बोधला नव्यो रीती आधर्या सोयवणवेचा अस्कत विश्व भावटाची गोड दिव्या. जशे बापाक तशेंच पुताक उल्हासानी स्तुती जावं. पदवी महिमा सासना सासना एकाच ताळ्यान हसिता. तुका दोगांच्या स्पिरितान समसमी नावाटा. आमेन. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता या विचित्र साक्रामेंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी भोगी सारको तुजे कुडेच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जो जियेताय आनी रास करताय सासणाच्या सासना. देखन बसात. मुगाळे भावा भयणीनो तुमकां सर्वांक कुंपरीच्या आयताराचे शुभाशय हांव पाठयतां. येवकरिस्तांतलो जेजू आमकां हर एकल्याक आशिर्वाद दिवन दी राखून दी सांबाळून दी म्हणलें आमचें मागणें जावन आसा. आयच्या ह्या कुंपरीच्या आयतारा संभ्रमांत प्रधान याजक जावन मिसाचें बलिदान भेटोवन येवकरिस्ता आनी भाव बांदवपणा विशयान पवर्ता बरीत प्रसंग दिवन येवकरिस्तीक पुरुशवांत सांगात दिवन आनी निमाणे सक्रामेंताचें बेसांव आमा समेस्तांक दिवन आमच्या फिरगज कुटुंबाचेर
ताणें देवाची आशिर्वादां मागल्यान फिरगस कुटाम देवाक समर्पण दिला आनी ह्या मारिफात फिरगजेंत भाव बांदव पोवन एकवट माया मोग राजी संदान वस्ती करूंक तांणी उलो दिला. वर्ता बरीत मिसाच्या बलिदानांत आमकां आदार दिल्ल्या आमच्या DSCच्या ज्युडिशियल विकार कोर्टीचे ज्युडिशियल विकार आनी DSCच्या गोळी आयोगाचे डिरेक्टर भोवमानादीक नवीन पिंटो बापांक हांगासर जमल्या सर्वांच्या नांवान हांव देव बरें करूं म्हणटा. थोड्यो खोळेवण्यो गेल्या त्या इतर मिसा वेळार जमा जाल्लें ₹10,4,177 तुमकां देव बरें करूं. आयची देवस्तुती फिरगस कुटुंबान चलोवन व्हेल्ली येवच्या आयतारा सान फ्रांसीस वाडो जावन आसा. गेल्या त्या इतरा सेवेचो वावर केल्ल्या सर म्हज्या मोगाळ फिरगसकारांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें बरें मन ओगळीक एक फावो खंडीत जावन तुमी वावर केला आनी ह्या वावरा मारिफात मोरये मायेक एक फूल तुमी अर्पिलां. तुमच्या ह्या बऱ्या मनाक मोरी माय तुमचेर तुमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालून दी म्हणलें म्हजें मागणें जावन आसा. गेल्या त्या इतरा सकाळींच्या नश्टाक इडली आमकां दान जावन दिल्लें जावन आसा. रुजार मायवाड्यांतली मानेस्ती लिल्ली डिसोजा आनी कुटाम तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरये मायेचीं आशिर्वादां तांचेर हांव मागतां. दनपरांच्या जेवणाचो कर्स पळयल्ल्या रुजार मायवाड्याचो गुरकार मानेस्त काश्मीर डिसोजा ताचो जल्मा दिवस गेल्या त्या इतरा आसलो आनी ताणें दनपरां जेवणाची सगळी कर्स ताणें पळयला. ताका देव बरें करूं म्हणटा. मोरये मायेचो आशिर्वाद हांव ताचेर ताच्या कुटुंबाचेर मागतां. येवच्या आयतारा बाळोक जेजू वाड्यांत जाय जे आसले जमत आनी गुरकार आनी प्रतिनिधीची विंसवणूक नोव्हेंबराच्या 16 तारखेर मुखार गेल्या. मानेस्त अलेक्स वेगसाच्या घरा आसतली सांजेर 5 वरार येवच्या आयतारा एक रेस्पेर पुत्तुरांत आसा. म्हाका कळीत नासलें देखून ती आसली मुखल्या आयताराक मुखार गेल्या तुमच्या गमनांत. फेस्ताची जबाबदारी तुमी येदोळूस तुमकां कळीत आसा. पार्किंग SVPICYM तुमची वाहनां ह्या इंटरलॉकार खंयसरी दवरनाकात. बगार भायर त्या ग्रावंडार स्टेजी मुखार दवरा नंतर तोटांत व्हरूंक जातलें आनी तोटांत व्हरून दवरूंक तुमकां अवकाश आसा. वाती आनी उदकाची मंडावळ श्री संघटन आनी जॉन संतोष डिसोजा प्रतिनिधी बाळोक जेजू वाड्याचो तांकां जबाबदारी. स्टॉल घाल्ल्यांनी मिसाचें निमाणें गीत जाता म्हणसर आवाज करूंक ना. तुमच्या गमनांत उडास दवरात. आवाज करूंक ना आनी थंयसर आसूंक ना. मिसाक तुमी हजर आसूंक आसा. सर्वांनी मिसाक हजर जावंक जाय. मिसा वेळार तिशीन इशीन धांवचें खंडीत जावन बरें दिसना. देखून तिशीन इशीन धांवनाकात तिशीन इशीन वचनाकात. तुमी मिसाक भक्तीपणी वांटो घेयात. उपरांतलो संभ्रम उपरांत सयऱ्यांक दय करून मिसाक येवंक सांगा आनी तुमी घरा रावनाकात. सयऱ्यांक धाडन खंडीत जावनय तुमी येवचें चड गरजेचें जावन आसा. आमी कितें करता म्हूण फिरगस फेस्ता दवळ आमी घरा रावता सयऱ्यांक धाडटा. दय करून तशें करिनाका. कुमगार वंशा मनियरांनी ह्या जाका कुमगार वांटूंक आपोवन व्हरूंक विनंती करता. फेस्ता दिसा मुखले बांक अल्तार भुरग्यांक जावन आसात. फेस्ता दिसा कानिकेच्या पुरुषांक जाता तितल्या चड जणांनी कानिको हाडून पुरुषांक मेळोवंक तुमचे लागीं विनंती करता. तुमी बरें मन दाखयतात. कुटुंबांत कितें कितें जालां घरांत कितें जालां तें हाडून येतात. तुमच्या बऱ्या मनाक मोरी माय आशिर्वाद दिवं. कानिको जमो करूंक बायल्यान तेगां जाणां आनी इगर्जे भितर 14 जाणां. गुरकार आनी प्रतिनिधींक जबाबदारी जावन आसा. देखून परत ताका पळोवचें नाका. तूं गुरकार तूं प्रतिनिधी कानीक हाडूंक वसात. ताका पळोवचें नाका. हांगासर आयदान आसात कानगे आसा सीदा. स्टॉल घाल्ल्यांनी नितळाय सांबाळची. स्टॉल घाल्ल्यांनी नितळाय सांबाळची. 10 वरार मुर्दोम आनी वंतीक दिल्ल्यांक मानाची वात दितल्या. देखून आमच्या 87 कुटुंबांत एक 10-12 कुटुंबांची बाकी आसा. दय करून परवां फाल्यां भितर दिया. आयताच्या बुधवारा दिसा सकाळीं मिसा भाई सरतना येवन म्हजी एक वंतीक म्हूण येनाकात
तिशीनी नाही इशीनी नाही जाता देखून पयलेंच हाडून दियात. येवच्या मंगळारा सांजेर 5 वरार इगर्जेंत आल्तार डेकोरेशन आनी फुलांची वाजां आनी रोट्ट्या फुलां घालून कदेलाची मांडावळ करूंक आसा. देखून सर श्री संघटनाच्या ICYM आनी SUP सांद्यांनी सुखान आसतना आजाद जावचें. 5 वरार म्हळ्यार 5 वरार येयात नाल्यार तिलसियात. 12 वरार आज थोडी 9 वरार प्रॅक्टीस म्हणलें 12 वरार फोन केल्ले उपरांत आयिल्लीं आसात. देखून तसल्यांच्या गमनाक हांवें सांगचें. लायव्ह टेलिकास्ट आमकां युट्यूबार केलां. डिल्सन मिडिया मंजेश्वर तांकां आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. आनी आयचे लायव्ह टेलिकास्ट स्पॉन्सर केल्लें जावन आसा. पाऊल मोंतेरो आनी थेरेसा डिसोजा, फ्रँक कुवेर्लो आनी विल्मा मारिया मोंतेरो, मास्टर फ्रेविन कुवेर्लो आनी फ्रेनविन कुवेर्लो, मिस लविटा ग्रेसी मोंतेरो, बाळोक जेजू वाडो हांकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. देवाची आशिर्वादां रोजारमय देवाची आशिर्वाद रोजारमय मारिफात आमी मागता. वाजां केल्यांत डेकोरेशन केलां. प्रत्येक रितीन वाजां केल्लीं जावन आसात. रुजारमय वाड्याची आशा मोंतेरो दिसता डिसोजा पंचे जावन ताणें केल्ले जावन आसात. आनी तांकां सांगात दिल्ल्या सर्वांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. भोव बऱ्या रितीन सोंपतात. पळयात तुमी फुलां आमकां दान जावन दिल्या. मनियम परेचे एका कुटुंबान नांव सांगून वचो म्हळ्यार खंडीत जावन नांव सांगा नांव तांचे पासत प्रत्येक रितीन आमी मागया. सक्कड फुलां दान जावन दिल्लीं जावन आसात. भायर आमकां वाटेक थोडे लायट वायरां आनी सक्कड धर्मार्थ दिल्यांत. MH सावंड्स समद लायट आनी वायरींग तांणी दिलां. ताकाय आमी प्रत्येक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. आयचे सावंड सिस्टम हांगासर सक्कड इगर्जींत लायट सक्कड घाल्यात. प्रज्वल सावंड्स मडंत्यार सावंड सिस्टमांनी सक्कड दिलां मांडावळ केल्या. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा. कालच्या दिसा राती जायत्यांनी वावर केला. आज पांत्यार 3 वरां म्हणसर आसले. नांवां कोणाची सांगची नाकात म्हळ्यार. देखून तें एक बरें मोन तुमचें. नांवां सांगनासतना पांत्यार 3 वरां म्हणसर आसलीं. हांगासर वावर केला सक्कड रातींच केल्लें जावन आसा. थंयसर बंटिंग्सां बांदलीं, बॅनरां हें घाल्लीं, थंयसर फ्लॅगां घाल्लीं, खांबे पुरले सक्कड आनी लायटिंगाची वायरां बांदिल्लीं. नांवां नाका म्हूण सांगून वावर केला. तांच्या बऱ्या मनाक मरी माय आशिर्वाद दिवन दी म्हूण मागता. आज मीस जाल्ल्या उपरांत बादाम आनी केक आसा सक्कडांक. ही स्पॉन्सर केलां. कोणाचें नांव सांगचें नाका म्हळां. नांव सांगचें नाका म्हणून स्पॉन्सर केलां. तांच्याय उदार मनाक देव बरें करूं म्हणटा. मोरयेमायची आशिर्वादां तांचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर प्रत्येक रितीन मागता. आमचे आयचे गायनाचे म्युजीक वजंत्र केळुलो माने सैमन पायस बाजाल ताचे संगाता आमकां संगात दिला. सिल्वन गेल्या आमच्या मोरयेच्या फेस्तास आयिल्लो विजय आनी तेच बरें आमकां मुडी पुतावन 2 जाणांनी संगात दिला. मानेस लिओ डिसोजा आनी मानेस सरिता डिसोजा आयच्या दिसा वाहनाचेर थंयसर कमेंट्री आनी सिंगींग तांणी केलां. तांकांय आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मोरयेमायचे आशिर्वाद मागता. प्रत्येक रितीन आमचे गायन मंडळी जायती तरबेती ती करतात. तीच बऱ्या रितीन गायतात. खंडीत जावन ओगळीके फावो आमच्या गायन मंडळीच्या सर्व संद्यांक आमी देव बरें करूं म्हणटा. आल्तार भुरग्यांक सोडूंक जायना. केदाळाय आसात आल्तार भुरगीं पिटी ल्हान जाल्यार आसात आमची आल्तार भुरगीं संतोशान येतात. तांकां प्रत्येक रितीन देव बरें करूं. आनी आज मोरये जेजूक फुलां अर्पिल्लीं आमची भुरग्यांत पयल्या कुंभाराची आल्तार भुरगीं सक्कड तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा. कोणाचें नांव सोडून गेल्यार तर म्हाका बक्षियात. येवच्या आयतार बुधवारा दिसा तुमकां सांगलां 10 वरार तुमी मुर्दमाची वात घेवंक हजर जावचें. येवच्या बुधवारा अर्गामीस दिला. अमृतलाल आनी कुटाम मनियम परे, प्रेम प्रकाश डिसोजा, रोजार माय वाडो येवच्या बुधवाराच्या फेस्ताचे मीस तांणी दिल्लें जावन आसा. मिसा वेळार आमी मागता. परत तुमकां सोमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. निमाणें गीत गावचें, उबें रावचें.
मागून ससाय तुझ्या पुताकडे देवाची कुशीक तुवे कल्तीमान घालून दिले समजेसून सोडवून तरा पाठलाव करून ताच्या हरेक मेटान आदर्श झाली आम्हा सर्वांक नमान करता पाठून रोसार माये आम्हा सर्वांचे उर्शेताये आमकां आदार परे घडे मागून ससाय तुझ्या पुताकडे Rosari Sebini, Bagan Kusachen Kurve, Ram Java, Amjarus Manatle, Papache, Putache, and Poetrache. बँड आमकां आज हांगासर बँड दिल्ले आमच्या स्पॉन्सर कोणी नांव सांगूंक ना म्हळां पूण ते बँड जावन आसा मॉर्निंग स्टार बँड विजय अडका तांकांय आमी सर्वांच्या नांवान देव बरें करूं म्हणटा.